काल जयल आम्ही बातमी छापून हाडली की 20 कोटी रुपयांची तोपी गोंयकाराक घाली इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवान, शेअर मार्केटांतले गुंतवणुकीच्या नांवान, भरपूर रिटर्न्स दिवपाच्या नांवान. हें कांय नवीन प्रकरण न्ही, इन द सेन्स केस नवी. पॅटर्न तुगेलो म्हाका दिसता परत परत गोंयकार आपल्याक तोपी घालून घेतात. कित्या खातीर तोपी आतां आमी आतां पेपरांतल्यान दर खेपे बरयतात तोपी पडले म्हण, सगळे जाण टीव्हीचेर दाखयतात, तरी आसतना मागीर आमकां 6 म्हयन्यांनी कळटा की आनी कितले तरी 200-300 गोंयकाराक कितले तरी कोटी रुपयांची तोपी घाली म्हण. अशें कित्याक जाता सुयश? आतां ती साश्टीच्यो चडश्यो केसी आसा पळय तांची प्रोफायल तूं जर पळोवची, चडश्यो साश्टी एरियेन. आतां गोंयचो तूं बँकींग सॅक्टर जर पळोवशी, फॉर एग्जाम्पल गोंयांत जे डेपोजिट्स येतात ते खुबशे NRI आसतात. फॉर एग्जाम्पल हांव ते GDPचे फिगर सुद्दां सदांच सांगता. गोंयचो GDP जर 1 लाख, आज डिपॉझिट्स आसा गोंयच्या बँकांनी 1.5 लाख कोटी, विच आर मोर 15,000 crores मोर देन द GDP ऑफ स्टेट. आतां हो पयसो खंयचो? हातूंत बरेचशे NRI डेपोजिट्स असतात. हातूंनी कोऑपरेटीव सेक्टर बँको ज्यो आसात त्यो हार्डली अरावंड 30%, 70% इज पब्लीक सेक्टर बँकींग. आतां हो प्रकार जातो कसो की गोंयकार इज अ बाय एंड लार्ज पळोवपाक गेल्यार व्हेरी बॅड इन्वेस्टर, आनी गोंयकार बाय एंड लार्ज पळोवपाक व्हेरी बॅड बिजनेसमॅन. म्हणून हांगा भायले येवन मारवाडी बी लोक आसतात ते बरो पैकी धंदो करतात. हांगा इन्वेस्टरूय आमकां बरे पैकी तोपी इन्वेस्टरांच्या नांवान तोपी घालून वतात. कारण गोंयकाराक गुंतवणूक खंय करप ही खबर ना, ती कशी करप ती खबर ना, ताजे कडेन पयसो घयटा. ज्या इकॉनॉमीक GDP परस 15,000 कोटी एक्स्ट्रा पयसो घयटा, तो पयसो तांकां आयिल्लो आसता. आतां पयसो कसो तर आतां शिकिल्लो मनीस जनरली आतां म्युच्युअल फंडांनी वता. तो म्हणटा कितें हांगा 8% मेळटा जाल्यार म्हाका थंय 12% मेळटा जनरली. पूण आज शेअर मार्केटाचें सुद्दां लोकांनी गॅमलिंग करून घालां. इन्वेस्टर ही मायंडसेट आमी जो पयलीं पळयताले पळय, इन्वेस्टर म्हणटा स्टेबल आसतालो. एकदां पयसो घालो जाल्यार सकाळीं काडलो सांजचो काडलो, सकाळीं काडलो सांजचो घालो, परत सकाळीं घालो. तांणी आतांच्या इन्वेस्टरांनी भुरग्यांनी तें गॅमलिंग करून उडयलां. म्हणजे इन्वेस्टमेंटाचो कन्सेप्टूच बदलून उडयला. पयसो घालनात, पयसो लायतात. पयसो लायतात अशें म्हणजे मार्केटाक सुद्दां पयसो लावप इतल्याचेर ते पावलां. आनी तातूंतल्यान एक हें तयार जाता, पयसो घोळटले इकॉनॉमीक ही मेंटॅलिटी बरोबर न्ही. आनी तातूंतल्यान एक गजाल तूं म्हणटा की तयार जाता की चल जात तितली चड रिटर्न्स म्हणटकीर अशी इन्वेस्टर आनी अशी इन्वेस्टरां मरे म्हणटा साश्टीकच चड आतां म्हणून तुमगेलें. गजाल खरी, स्टॅटिस्टिकली जर पयली जाल्यार गजाल खरी. अशें कितें जाता जॉयल साश्टेंक? See, Pramod, the trend, if you see the last few occasions, a lot of money has been, misappropriated like this, the way it has happened this time. But this time, surprisingly, it is in the stock market. आता आम्ही पहिले फाटी एक फ्यू इयर्स बॅक कामाक्षी म्हणून तेन्ना एक फिक्स डिपॉझिटाचो कितें हें आशिल्लो आनी मागीर थिंगाय घोटालो कितें जालो. हियर नाव पीपल हॅव द मनी, बट इट्स नॉट दॅट कोविडाच्या फाटल्यान आमचे कडेन खूब पयसो म्हणजे NRIजूय आसा. डॉमिनेट सालसीट लार्जली इज डॉमिनेटेड बाय NRIज. सो तो पयसो येता तो, इफ यू लूक एट द इंट्रस्ट रेट्स, if you park that money in banks, you get 3% or 3.5%. If you get into FD, you're getting 7 to 7.5%, which is negligent per annum. I'm talking about per annum. So, all these people who throw, or agents rather, who throw in this kind of packages where double your money, or maybe 15%, 20%, or do portfolio management. In this case, portfolio management where they give you assured return of 15 to 20% and upward of it. So, एक कितें जाता तूं एक तो फिगर दिलो म्हणटा तुका एक बरें दिसता की okay, my money is going exponentially growing and I'm getting a huge return much over FD. So, ते विश्वासान लोक काडटा आनी घालता without looking at a background, doing a background check whether this is recognized by the regulatory authority. How solid are the financial fundamentals of the person with whom you are investing your money. And if you see most of these cases, one fine day when the agent feels that he has got enough in his kitty, to put. So
We are saying this is a typical middle class mentality yeah. where you have money but Yeah. you want a higher interest rate, you want higher returns, Now, if and you fall prey to such kind of schemes. Now, if you see, even this kind of portfolio managements are also run by registered like Professionals. Angel broking Angel broking, Zerodha, खूप company asa. They also do this portfolio management, but they don't assure you this kind of exponential returns of 15-20% or whatever. Rather, they warn you that you They may warn lose you. your money. They warn you. महत्वपूर्ण गजाल एक की गोंयचो कोऑपरेटिव्ह सेक्टर जो आसा तो काबार जाला. कारण गोंयच्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टराक पयलीं रियल इस्टेट घुसली आनी रियल इस्टेटीन जो मिसयूज केलो तातूंतल्यान गोंयचो रियल इस्टेट कोऑपरेटिव्ह सेक्टराचो पयसो रियल इस्टेटीन वचूं लागलो. रियल इस्टेट मदीं 2008 नंतर जो रिसेशन आयलें ताजे नंतर काबार जाली आनी तातूंतल्यान कोऑपरेटिव्ह सेक्टर काबार जालो. आज जर कोऑपरेटिव्ह सेक्टर जर रुरल इकॉनॉमी जी सांबाळटा हो जो लोक जो पयसो घालता आज गोंयाक आमी फक्त हें म्हणटात बिशी हो सुद्दां प्रकार गोंयाक भरपूर चलता. गांवांनी बायलो म्हणजे लोकांक खबर ना आपले कडेन पयसो आसा तो कसो ग्रो करप. कोऑपरेटिव्ह सेक्टर जर वेवस्थीत सरकारान ग्रो केल्लो आनी बारीक बारीक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ग्रो केल्ल्यो विथ हायर इंट्रस्ट जाल्यार होच पयसो सरकाराच्यान वेवस्थीत चॅनलायज करून वेवस्थेक वापरूं येतालो. इट्स अ बिगेस्ट फेल्युअर ऑफ गव्हर्मेंट. कारण पब्लीक सेक्टर बँको बारीक मनशाक ग्रो करून दिवच्यो ना पयसो कोऑपरेटिव्ह सेक्टरान तो करप. मांडला पळय तो सारको परफेक्ट विशय. आमचें जालां अशें गोंयान की एकी कडेन सामकोच गरीब मनीस दुसरी कडेन मनशा कडेन पयसो आसा NRI कडल्यान मोठ्या प्रमाणात पयसो येता. जशें जोयलान सांगलें सालसेत हे जे फायनान्स कंपनी आहात किंवा असल्यो ज्यो कंपनी आहात तेंचो टार्गेट ग्रुपूच तो आसा. संचयनी पासून हे जे सुरू जाला पळय असल्यो कंपनी येवप आनी लोकांक तोपयो तुका सांगता प्रमोद हे उघड जावपी आतां गजाली अश्यो उघड न जाल्लेल्यो लोकांक लुटून गेल्ल्यो कितक्योश्योच आहात. आनी इमॅजीन आयज जेन्ना हांव 34 ती नांवां वाचतालो भितरली 90% क्रिश्चन्स ते 34 कंप्लेनंटान आनी कर्नाटकाचे आसात पळय ते गोवा रिलेटेड फॅमिलीज आसात. तेंची आडनांवां जर तूं पळयशीत हेगडे बिगडे हे गोवा रिलेटेड फॅमिली कर्नाटकांचे रावतात आमचेच गोंयकार ते आसात. आनी 1.5-2 कोटी रुपया ते आतां हेतूनसून वगडायल्या तेंच्यांनी. हें जालें फायनान्स कंपनीचें. वॉट अबाउट म्हापसा अर्बन बँक आनी मडगांव अर्बन बँक आजून पर्यंत क्रोर्स ऑफ रुपीज थंय पडोना आजून तांकां मेळोंक ना. तुका सांगता प्रमोद गोंयकारांचो पयसो एक्झॅक्टली इतलो पयसो आयज म्हणजे कोणूय येवप हांगा आनी गोंयकारांक फटोवन वचपाचें पळय ही एक पद्दतूच जाल्लेली आसा. एक नवीन कितें तरी कल्पना हाडपाची नवीन कितें तरी आयडिया हाडपाची तुका एक्स्ट्रा इंट्रस्ट दिता म्हणपाचें आनी गोंयकार दोळे धापून तेतून इन्वेस्ट करतात. मदीं त्यो गादयो येयल्ल्यो थंय तुका खबर आहा लोकांनी FD आपल्यो काडून ते गादयो घेतल्यो इन्वेस्ट करपाक म्हणून. म्हणजे इतली परिस्थिती गोंयकारांची आसा पळय थंय स्टॅटिस्टिक्स पळयला आसतलें 7 ते 7.5 हजार गोंयकार पासपोर्ट घेवन भायर वता. आनी आतां ब्रेक्सीट बी जाले नंतर इवन अमेरिकेची पॉलिसी ते आतां तुका मूळ एम्प्लॉयर भुरग्याकच घेतात फाटले तांचे रिलेटिव्हां बी हाडपा दिनात. सो हे रेमिटन्सीस इंडियेक धाडपाचे प्रकार जे आसा पळय ते आतां खूब वाडटले फुडें. आनी जेन्ना 7-8 हजार भुरगो भायर वता ताजो रेमिटन्सीस इनफ्लो वाडटलो आनी चड पयसो इन पावंड्स कन्वर्टेड इन पावंड्स दिनार्स डॉलर्स गोंयाक घोयटलो. आनी सरकाराची जर ही रेमिटन्सीस वापरपाची पॉलिसी नासत हो व्हायट मनी चॅनलायज करपाचो इकॉनॉमीक जाल्यार असली प्रकरणां वाडत वतली गोंयांत. partly we are to be blamed. Partly we are to be blamed because आमी तें कांयच पळयना. When a person guarantees you some income or this kind of an income, आमी would गोंयकार is a bad investor by bad investor and bad trader and bad businessman. म्हणून जर हांगा भायले लोक बिझनेस करतात. लास्ट टायम आय रिमेंबर वेन दीस कायंड ऑफ विजनरीज कोणाचे एक तरी एक जाल्ले अशें मोठो पयशाचो आनी असेंब्लीन देखून तेजो मागीर हें उल्लेख केलो बोवाळ जाल्लो. सो सीएमान एकूच सांगिल्लें की आमी मातशें कॉशियस रावचें एंड वेन यू एनवेस्टिंग एटलीस्ट डू सम बॅकग्रावंड चॅक वेदर दीस इज हॅविंग अ कायंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी कशी आसता ते पयलीं वर्सभर तुका रिटर्न्स दिता पूण ना हांव कितें म्हणटा तूं इओसीची मोडस ऑपरेंडी आमची इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलाची पद्दत कितें unless and until there is a complaint or there is a fraud there is no scope for cognizance of complaint. म्हणजे
एंटिसिपेट समजा एखाद्यान कोणें अलर्ट केलें कोणी विसलब्लोअर समजा अलर्ट केलें हो बाबा लुटून सुमोटो युवसी घेना कंप्लेन तो म्हणटा पयलीं फ्रॉड जावन न्ही पयलीं तुमी बुडात आनी मागीर आमी तुमकां हाडून दिवचेय ना पयशे तो एक तर चेन्नयचो आसता आनी खंयचो आसता ना हाडून दिवपाचो इकॉनॉमीक ऑफेन्सेलान आतां मेरेन चवकशी केलेली कितक्या प्रकाराचो पयसो परत येवचे मोडस ऑपरेंडीज इकॉनॉमीक ऑफेन्सेलाची म्हणजे करप्शनाक अथवा सायबर क्रायमाक जशे एंटिसिपेटरी कंप्लेन कॉग्निझन्स घेतात तशी इकॉनॉमीक ऑफेन्सेलाक एंटिसिपेटरी कंप्लेन घेवची ऑन अ लायटर नोट सुयश इकॉनॉमीक ऑफेन्सीस त्याला दिसता आसतलें तुम्ही समजा इन्वेस्ट केला आनी तुका समजा रिटर्न्स मेळटा सुरवाती वर्साचे तूच घडये वचून तांकां विचारतलो तुमी कितें रे कंप्लेन करतात आपल्या रिटर्न्स मेळटा मरे तुमी कितें इन्वेस्टिगेट करता तांकां बाबड्या तोय भंय आसतलो की लोक जर खरेंच मेळटात म्हाका 1 वर्सान बुडयतलो ही मागीरची गजाल सद्या रिटर्न्स मेळटात न्ही बट ह्या हाजेवेल्यान तुमी बरें म्हळें की गरीब आसात आनीक हांव श्रीमंत म्हणना पण आमगेलो अपर मिडल क्लास आसा गोंया भितर